आता पळयात गणपती संदर्भाच्यो बातम्यो गोमंतकाच्यो। आपण 10 वर्सांचो आसतनाच्यान गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक आपणे सुरवात केल्ली, पूण आता पिराय 81 वर्सां जाल्ल्या कारणान भलायकी फावो तशी साथ दिना। तरी दिवचल शारांतल्या बोडण्या वाठारांतले रमाकांत शेटकर आयज लेगीत गणपती करतात। सध्या आपल्या चित्रशाळेंत ते गणपतीक रंग दितात। पयलीं भरपूर प्रमाणात गणपती करताले, मात जाणटेपणाक लागून आपूण गणपतीक कमी म्हटल्यार 100 तरी करता अशें गणपती करपी रमाकांत शेटकारान सांगलें। वय 81 हांव 10 वर्सांचो आसतना मुर्ती करता। आमचे मातयेनूच जिवन पयलीं पासून आमी चित्रां करीत बारीक आनी फेस्तां व्हरात, जात्रेक व्हरात आनी बाकीचे तुळशी करीत, अशें खूब वस्तू संवय जाली ती करपाची पयलीं पासून। जाणटे करीत ते पर्यंत आमची परंपरा कशी चालू कशें आसलें तें करचेच पडटा न्हू तें थोडें तरी काम। मागीर भुरगे करता न्हू, पयलीं खूब करी, आतां तुका 100 करता मातशें आरोग्याचे हें प्रॉब्लेम जाता आनी ते कमी काम जाता। पयलीं कितें करी गणपती तुका हांव साच्याचें तुका 15 करी त्या वेळार दोळे सुद्दां दिसाक हांव 100 सुद्दां दोळे काडी त्या वेळार, पूण अशें तेन्नाचें हें आसलें। आतां तितकें जायना।